राजकारणात महत्वाकांक्षा भोग गरजेची, पण वेचून येयल्ल्या उपरांत उमेदवारान आपले कर्तव्य विसरचे नाही. कळंगूटचा आमदार मायकल लोबोन पंचायत वेंचणुकेत देविल्ल्या टुगेदर फॉर कळंगूट पॅनलांतल्या उमेदवारांक उलो मारला. अंदू कळंगूट पंचायत वाठारांत चडशे नवे उमेदवार पळोवपाक मेळटात. पंचायत वेंचणुकेक साबार सपनां घेवन उमेदवार देंवतात, पूण वेंचून आयल्या उपरांत आपल्या मतदारांक विसरप ही साप चुकीची गजाल. मायकलान टुगेदर फॉर कळंगूट पॅनलाक राजकी सल्लो दिला. कोणाकूच आमी त्रास करचे ना, कोणाक नोटीसी धाडचे ना, कोणाक भेकडावचे ना, हे आमी उतर पयलेच दिता. म्हणजे बियॉन्ड म्हाका दिसता कोंगूट फुडें वयची ना. आनी कोणेच जे आपले प्रॉपर्टीन रावता, जे आपणे गेस्ट हाऊस घातला, जे आपणे कोण बिझनस घातला, तेणी कोणेच भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, तशें आमी म्हणटा हिंगा कोंगटकारांक तुमी कोणाकूच भिया नाका. तुमचे पयशे, तुमची घरां, तुमचे गेस्ट हाऊसीस, तुमचे बिझनस पंचायतीन तुमकां मदत करपाक जाय, हेल्प करपाक जाय. आनी त्या खातीर बरे मेंबर तुमी निवडून हाडात. बरे कॅन्डिडेट आमी तुमकां दिल्ले आहा आनी हे कॅन्डिडेटाक तुमी तुमचे रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून पंचायतीन धाडात. डोर स्टेप सर्व्हिस दिवपाचे उतर आयज आमी हे टुगेदर फॉर कळंगूट दिता. सी एवरी पर्सन जेन्ना रावता तो पंचायत इलेक्शनाक तेका अशें दिसता की आपूण सरपंच जावचो, कोणाक अशें दिसता आपूण डेप्युटी सरपंच जावचो, कोणाक दिसता आपूण MLA जावचो. सगळ्यांची स्वप्नां जी आहा ती whoever is ambitious should continue, but he should not leave the people. लोक जे आहा लायक पंचायत वॉर्डाचे लोक आहा तेंका सोडून तूं आख्खो गांव सोदूंक भोंवनाका, आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोदूंक भोंवनाका. म्हणजे तुजे वाड्याक थिंगाच सोडलो जायन आनी तूं आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता. दॅट इज रॉंग. You also take care of your ward and have the ambition to becoming an MLA. There is nothing wrong in that. We are all finally humans. We are very ambitious people. So in politics, whoever has an ambition to become an MLA, minister, chief minister is a good ambition. So but त्या खातीर तुजो वाडो सोडपाक जायना. कोणे वाडो सोडला तेका लोक घरां धाडटले. आतां तूं थोडे दीस राव, खुबशे जाण अशे आहा की तेंच्यांनी आपले वाडे सोडून ते हिंगा पावले, विलेजूय सोडली आनी दुसऱ्या विलेजींनी पावले सोदपाक की आमी बियांत वांटले, आमी आनी कितें वांटले, आमी तुमकां हे दिता, आमी तुमकां ते दिता. म्हणजे अशी जी स्वप्नां दाखोवपी लोक जे आपले वाड्याचेच काम करूंक ना, तेंकां लोक कशे घरा धाडपाचे आहा ते तुमकां आनी सारखे आयच्यान 10 दिसांनी कळटा. Before you to communicate and tell the same thing that we'll work with the MLA, work with the panchayat and put the villages of Kalangut first. So this is why we are here today. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार.